आग्वादांत आमकां कसिनो नाकाच. त्या सुवातेर कसिनो आयल्यार ड्रग्स शिंदळकी व्यवसाय वाडटलो. ह्या भागात कसिनो येवचे न्हय म्हूण आमी खंयच्याय थराक वतले अशें वक्तव्य काँग्रेसीच्या आग्नेल फर्नांडिसान केला. जाल्यार दुसरे वाटेन मंत्री लोबो म्हणटा आग्वादा कडेन कसिनो येवपाकूच शकना. आमी बेयाच्या दुसरे वाटेन तो कसिनो व्हरता. हाचो परिणाम कोणाचेरूच जावंक शकना. कसिनो गोंयांत काँग्रेसीन हाडिल्ले आनी आतां जर कसिनोत ड्रग्स मेळटा म्हूण काँग्रेस बॅनरा खाला बसून आग्नेल विधान करता तर तो स्वता काँग्रेस पक्षाचो अपमान करता. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स आनी म्हापशेच्यान गौतम शिरोडकार. Now, how our MLA thinks that getting casinos in Kandolim is going to help people in Kandolim. Now, the reason will be given that it was brought during Congress regime. Yes, it was brought during Congress regime. During my time also there was a casino in Kandolim which I had objected, but our government at that time didn't listen to anybody and we are still paying the price for that, for the wrong moves. Our manifesto is very clear now. We are against casinos. Congress does not want casinos. Now, here saying that locals will be benefited and locals want it. I am yet to see a single local who says that we want a casino in Kandolim or Kalangood. On the contrary, people have come and complained to us. It is part of tourism. Tomorrow, you will say prostitution was also there. Bangkok thrives on sex tourism. They have tourism on. Amsterdam thrives on drugs tourism. ते करूया म्हणटलो. टुरिजम जाय म्हणून कितेंय हाडल्यार जायना. पीपल इन पेंजीम डोंट वॉन्ट इट. सो वाय डू यू वॉन्ट इट? टुरिजमान बरें म्हणून तूं जर सगळे हिल्स हाडटलो, वायट जाता पळय इतले आमच्या गांवांत हाडटलो, इट इज नॉट गोइंग टू बेनिफीट एनीबडी. आग्वादा बे पळय तो हाडूंक सोदता थिंगा, इट्स अ माउथ ऑफ दीस रिवर. इट इज व्हेरी डेंजरस इवन फॉर द टुरिस्ट. हे सोडून देर लॉट ऑफ वेव्स, currents are there and lot of our local boys म्हणजे गांवचे भुरगे थिंगा बोट ट्रिपीक वता सायड सींग. हेंचे फिडर बोटी येता वयता आसतना तांकां डिस्टर्ब जाता थिंगा. दे गो फॉर दीस डॉल्फिन ट्रिप्स. इट इज अ नॅचरल हॅबिटेट ऑफ डॉल्फिन्स. आग्वादा बेयाचेर डॉल्फिन आसतात. ती बोट जर हाडली थिंगा डॉल्फिन आमचे नान जातले थिंगा. लोकांचे पोट, लोकल पळय भुरगे आहा तेंचे पोट मारतले. प्रॉस्टिट्यूशन वीच इज मॅनेज टू इन्स्टिट्यूशनलायज नाव इन कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी आनीकूय वाडटले. ड्रग्स आसात तो ना म्हणटात आसा आनीक वाडटले. आनी पणजे जो रातचे वयचे जो काजिनोच्या टायमार पीक टायम ते कोण बाउन्सर आनी कोण आसता हांव सगळे भायले दॅट इज गोइंग टू कम टू कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी. नाका जालेले हिल्स पळय आहा थिंगा येतले. मोर ऑफ पॉल्युशन. हांगा लोक पणजेचो बोवाळ मारता की दीस बोट्स leave the sewage in the water without treating it. So that is going to come to Kalangood. And Nerul Creek ha to barik ha. From that Nerul Creek it is going to go to Odda in Kandolim, Vere and even Pilan. So akko pe ya ha to सगळे पिड्यार जातलो. आग्वाद कॅझिनो येवकूच शकना. आमी बेयाचे ते सायडीन कॅझिनो हाडटा. इट इज नॉट एफेक्टिंग एनीबडी. विल नॉट एफेक्ट एनीबडी. म्हणजे तू कितें म्हणटा आतां सो काजिनो जे आहा थिंगा ड्रग्स वाडले म्हणून? तशें कांय ना. दीस इज पॉलिटिक्स. काजिनोज आर ब्रॉट इन रिवर मांडवी बाय काँग्रेस. इफ ही इज सिटींग अंडर द काँग्रेस बॅनर देन ही इज इन्सल्टिंग हिज ओन पार्टी. फर्स्ट he should realize that the Congress gave entry to offshore casinos in the river Mandovi. आता हेचेर वेगवेगळे या की आमी हिंगा व्हरतले आमी थिंगा शिफ्ट करतले काय ना. हांवें चीफ मिनिस्टराक तेतूच सांगला बिफोर द नेक्स्ट this term of extension ends we have to tell that a new casino policy should come out in the state of Goa where we should declare land casinos somewhere in that Mopa area, that MPD area, and all casinos will be given this much time to shift.